गडगड मारून पडिल्ल्या पावसा वेळार मये वाठारांत चक्रीवादळान धुमशणां घाली। ह्या चक्रीवादळात झाडांची पडझड जातना 2 घरांची मोडतोड तशेंच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाली। ह्या चक्रीवादळाक लागून लाखांनी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी जाल्ल्याची माहिती आसा। लायटीचे कांय खांबे मोडून लायट पुरवणीचेर परिणाम जालो। राती उसरा मेरेन काळोख पातळिल्लो। ते वादळेन ह्या चक्रीवादळात हेर अनर्थ मात घडूंक ना। तेन्ना 5 सुमार येदो वादळ जालें हांगा कशें कितें घडलें तेंच कळना। वारो आनी पावस सगळीं झाडां बी सगळीं मोडलीं आनी आमी देवा कडेन मागता कितें देवान आमकां सगळ्या लोकांक साल्वार केलें तें व्हडलें। कित्याक लोक हांगा येवपी वचपी खूब लोक आहा आनी भुरगे रावता आनी कितें रावता कितें घरांची लुकसाणी जाला, झाडांची लुकसाणी जाला। अंदाजे आमी सांगना 15-20 लाख तरी लुकसाणी जाल्या, पूण ती कितें कळना। आता काळोख जाल्लो आहा तरी पण कितली झाडां पडल्या? झाडां खुबशीं मोडल्या। आंबे चडशे मोडल्या, केळमे मोडल्या, माडयो मोडल्या। आमी सांगूंक शकना, फाल्यां तुमकां आमी दाखोवंक शकता। पण म्हाका एक समज लायट बी आतां ही लायट ना, आतां केन्ना लायट येत ती आमी सांगूंक शकना। कित्याक खांबे मोडल्या, सगळे मोडल्या। आतां आमकां काळोखानच रावचें पडटलें। कोणाक कितें जावंक ना न्हू, कोणाक कितें जावंक ना ती हे मोठे उपकार आमचे। काल अचानक जे वारे आणि जे पावस येयले, असो वारो आणि पावस म्हज्या आयुश्यान मी केन्ना पळोवंक ना। म्हणजे कोणाचें छप्पर कोणाच्या घरान येवन पडप अशें हे पयलींच फावट घटना घडली। त्या वेळार 5-5:30 टायम म्हणजे भुरगे खेळ्ळा आसले आणि अचानक ह्या छप्पराच्या हांगा येवन पडप खरी एक दुर्घटना जातली ही मोठी। आमची गोरवां सदींच फळ्यान येवन बसा सांजच्या टायमार, पण ती त्या वेळार नसली, हे एक मोठें दुर्दैव। आणि मागीर भुरगीं सुद्दां आमची मागीर त्या वादळाक लागून भितर गेली म्हणून सुटली। गाडयो आमच्यो सदींच दारा फुडें आसता, पण ते दिसा नसल्यो म्हणून एक ते गाडयो उचल्यो। बाकी तशें मोठी काय हे तरी जावंक, पूण घराची थोडीशी मातशी तोडमोड जाली। सादारण 1.5-2 लाखाचेर लुकसाण जातली आणि तशें मोठें काय हे जावंक ना। काल तुम्ही पळयलें केबो वाड्यार कितलीशींच झाडां पडली आणि ज्या झाडांनी सगळ्यांक खूप त्रासदायक जाले। आमचो काली गोसावी त्याच्या घरात सुद्धा एक झाड पडून त्यांचे फुडले वस्त्र आसा पळय तेतून खूप त्यांचे लुकसाण भरपाई जाल्ली आसा। तशी तळये वाटेन, तशी जांभूळबाट अश्यो म्हाका दिसता 10-12 झाडां पडलेली आसा। बेगीतल्या बेगीन गव्हर्नमेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता आणि आमची पंचायती कडेन एक रिक्वेस्ट करता की बेगीतल्या बेगीन ही झाडां आसा पळय ती मारून घेवची। डेंजर अवस्थेत आहा ती, ही डेंजर अवस्थेत आहा आणि जेणे करून आता काल वादळ पयलें ते हिसपान त्यांचे जर काली गोसावले घरात एक झाड आसा पळय ते सारखे डेंजर आसा। ते बेगीतल्या बेगीन कट करपाचे आणि म्हाज्या शॉपा कडेन सुद्धा 1-2 झाडां आसा पळय ती सुद्धा बेगीन कट करपाची अशें हांव गव्हर्नमेंट आणि आमच्या पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता। म्हणजे अशें पळय वारें येत जाल्यार ती पडोंक शकता। हय, अशी येत जाल्यार ती पडोंकच शकता आणि तुम्ही थंय वचून पळोवंक सुद्धा शकता। जी मुनां आसा पळय ती माडा ही आमची आंब्याची ती हल्लेली आसा आणि ती पडटलीच।